नमस्कार. आम्ही असा लयराई देवीच्या ऑफिसान आणि आमच्या बरोबर आहा बाब दीनानाथ गांवकर. हे प्रेसिडेंट जावन आहा लयराई देवी कमिटीचे. तांकां विचारया काल ॲक्चुअली घडलें कितें तें. सर काल घडलें कितें? 6 जाणांचें मरण जालें. कितें आसा जाणा की लयराई जी जात्रा आसा पळय न्हू हां, ती गोवा आनी कर्नाटका महाराष्ट्रान प्रसिद्ध आसा. हां. दिसान दीस लाखो भक्तगण हांगासर येता. हजारोनी लाखोनी धोंड आसा. हे सगळे सांबाळून घेवपाची हे जागा पयशे जर आमकां कमी पडटा. 1.5 किलोमिटराचो गांव आमचो ह्या परिसरांत शक्य ना. तरी सुद्दां देवस्थान कमिटी आमचे ग्रामस्थ हे सगळे हिरिरीनी प्रयत्न करता की जागा जात्रा आहा ती सोयीसर बरेपणान जावची म्हणून. आणि ते प्रयत्न आमचे नियमित चालू असता आणि ते आमी प्रयत्न ह्या वर्साय केले आणि ते आमी चड तेतून डेवोशन केलां की व्यवस्थीत कोणाकूच त्रास जायना जात्रा जावची म्हणून. तरी आसतना कितें आहा की काल म्हणजे आजूच म्हणल्यार पहाटे 2:30 ते 3च्या दरम्यान धर्मशिरा आसा पळय म्हणटा दोणाच्या थंयच्या अलीकडेन थंयसर एक भगदड जाली. भगदड जाली म्हणजे कितें आहा की दोणाचो ग्रूप आसा पळय 2 ग्रूप ते तेंच्या भितर ती वादावादी जाली आनी ढकलाढकली जाली. तेचे पर्यावसन अशें जालें की आयल्यान ते देवती आसा पळय थंयसर ते एकामेकाचेर हें जालें आनी तितून कितें एक दुकानां आसा पळय देगेची ती लायटीच्या हेका लागली बल्बाक लागली. ते शॉक तेका आयलो. एकल्याक शॉक येयलो तो काडपाक गेलो दुसरो आनी सांगपाचें म्हटल्यार हे धोंड न्ही पुलीस डिपार्टमेंटाचे पुलीस ऑफिसर प्रयत्न केले म्हणजे काडपाक तांकां सेपरेट करपा खातीर ते कोणाकूच आयकनासले धोंड. आनी त्या तितून मागीर तेचे पर्यावसन एकार एक पडलें आनी तितून कितें आहा जे निरपराध लोक आसा पळय न्हू ते बी आपले जीव गमावन बसले. अश्यो गोश्टी घडोवंक जायना एक्चुअली आनी हें सादारण हे धोंडाचें आमच्या बेशिस्तपणां कांय धोंडाचें सगळें म्हणिना खूब धोंड आसा की शिस्तीन रावता सगळे देवाचे बरे कार्य करता पूण हे काही धोंड शिस्तेबद्द शिस्तीन रावना बेशिस्तपणां करता तेचें पर्यावसन म्हणून काल जालें. लायटीची वायर पडली. आमी आतां येताना पळयलें की इतलीं शॉपां आहा, रस्तो इतलो नॅरो आहा. हे जावपाचें अशें लक्षण पयलीं दिसतालें. खूब वर्सां पयलीं आमी म्हणटाले की अस्नोड्यार रावल्यार पुरो तूं हांगा आपुणूच धुकलून पावतलो. ताजे खातीर कमिटीन केन्ना कितें डिस्कशन केलां? ना कितें आहा ना आमी खूब प्रयत्न केले सांगपाचें म्हणल्यार आतांय हांव ह्या माध्यमांतसून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हणजे सरकाराक आवाहन करता की दुकानां जी रस्त्यार आहा काय तांकां कोणीच लायट कनेक्शन दिवपाचें न्हू की अशी परिस्थिती घडोवंक जायना फ्युचरान भवितव्यान. आनी आमचे हे प्रयत्न आसा की रस्त्यार एक दुकानां कोणाकूच घालूंक दिवपाचें ना आनी ह्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशनाक घेवन आमी मिटींग घेतले आनी तेजे फायनल हे करतले डिसिजन घेतले तेजेर. कमिटी हालींच एक 3-4 म्हाका दिसता म्हयनोभर जाला नवी कमिटीन टेक ओव्हर तुमी प्रेसिडेंट जावन. तुमकां चड टायम मेळना काय हे सगळे अरेंजमेंट करपाक? ना ना पळयात कितें आहा की 1 म्हयनो हो सफिशियंट टायम जाना देवस्थानची जात्रा करून घेवपाक. तरी सुद्दां आमचे कमिटीचे मेंबर अलॉंग वीथ आमचे ग्रामस्थ आसा पळय न्हू तेंच्यांनी आमकां खूब सहकार्य केलें. तेंच्या सहकार्यान आमी मॅक्झिमम प्रयत्न केले की वेवस्थीत शिस्तबद्द जात्रा जावची. तितून आमकां सरकारची यंत्रणाय बी सपोर्टींग आसली. पुलीस डिपार्टमेंट, मामलेदार कार्यालय, डेप्युटी कलेक्टर सगळे आमकां सहकार्य. तितूनय बी आमचे लोकल एमएलए आसा पळय तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें आनी सगळ्यांच्या माध्यमांतसून सहकार्यानसून आमी जाता तितकी जात्रा बरी जावची म्हणून प्रयत्न केले. इतकेंच कितें आहा की तुमी टायम मेळोंक ना म्हणटा पळय तें बरोबर आसा कित्याक येदे व्हडली जात्रा मॅनेज करपाची सोंपी गोश्ट ना न्हू. म्हणटकूच तरी सुद्दां आमी तें म्हाका दिसता आमी सक्सेसफूल जाले अशें दिसता पूण हे एक जालें पळय भगदड जालें न्हू तिचो आमकां एक खूबच शॉक जालो आनी आमी त्या बद्दल न्ही जे कोण गेले त्याच्या बद्दल खरीच आमकां संवेदना. 1000 सेक्युरिटी लायला म्हणटा गव्हर्नमेंटान. काल हे जेन्ना घटना घडली त्या सायडीन सेक्युरिटी आसली? हय पुलीस आसले आनी खुद्द DYSP आसा पळय जीव आदळ्ळे ते सुद्दां थंयसर तांकां सोडोवपाक गेल्ले थंयसर आसले पुलीस आनी एक डिस्टन्साचेर दवरलेले तेंच्यांनी ते सोडून गेले तांकांय ते आयकना जाले म्हणजे परिस्थिती ही जाली तेंच्या हातान म्हणजे 1000 पुलीस सुद्दां पावले ना त्या टायमार. अशें दिसता म्हाका. हें आतां कितें आहा लॉ एंड ऑर्डर पॉयंट ऑफ व्यू न्ही इट इज फॉर द गव्हर्मेंट टू डिसायड न्ही आनी पुलीस डिपार्टमेंट हेच्या बद्दल चड सांगूंक शकता म्हाजे पेक्षा. हे जाले हे घडले ते घडले हे घडले ते घडले फुडल्या वर्सा एक कोणीच म्हणटा न्ही एका पॉयंटार नासले ते अस्नोड्या पासून पळय न्ही देवळा पर्यंत ते पयरान मयां ही सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट केल्ले म्हणजे खंय सिस्टमॅटीक कशें एंट्री करपाची एक्झीट करपाची सगळें मॅनेज करताले ते होमखाणा कडेन मागीर ते धोणाचे तळे कडेन मुड्डेर देवूळ आसा थंयसर ह्या देवळा कडेन ते पयरा मये ह्या सगळ्या जाग्यार डिस्ट्रिब्यूट केल्ले पुलीस म्हणजे सगळे शेअर केल्ले कशे भशेन मॅनेज करपाचे पुलिशेन पळय त्या बद्दल तेंचो
प्रोजेक्ट आसलो. हे घडले 6 जाणांनी आपलो जीव गमावलो. 80 सुमार इंजर्ड आसात. 13 क्रिटिकल कितें म्हणटात. सो फुडें कितें? फुडल्या आतां नेक्स्ट जेन्ना जी जात्रा जातली तेन्ना कशें कितें अरेंजमेंट? आमचे प्रयत्न आसा न्ही आतां आयज हें घडलां तें सामकें दुख्खद घटना आनी आमचे प्रयत्न आज पासून सुरू जातले. म्हणजे हे आमची जात्रा संपन्न जाल्या नंतर की हेचेर कितें करपाचो विचार करपाचो कमिटी पयली करतले, आमचे ग्रामस्थ करतले आनी त्याच्या नंतर एडमिनिस्ट्रेशना कडेन उलोवन ते फायनल करतले. पूण मॅक्झिमम प्रिकॉशन ही रिपीट जावंक जायना. आनी दुकानां जी आहात ती कमी करतले. दुकानां जास्तीत जास्त जे रोडा सायडीक आसा पर्याप्त जर समजा आमच्या ग्रामस्थांनी ठरयलें तर आमी दुकानां गांवांत म्हणजे रस्त्याचेर दुतर्फा घालपाक दिवचेच ना. इतली दुकानां दिवपाक कितें रेवेन्यू चड येता? रेवन्यू देवस्थानांक रेवन्यू प्रायवेटूय लोक आहा प्रायवेट आहा ते दुकानां कितें करता कंपाऊंड वॉल आसा आमी तेच्या भायरूय घालता रस्त्यारूय घालता आनी एक्चुअली अशें इन्सिडंट जालें आनी एक्चुअली आमी गव्हर्मेंटाच्या नजरेकूय हाडून दिलें. पंचायतीन त्या बद्दल एक्शन घेतलेली बी पूण मागीर तें फायनलायज जावना तें हांव तेचेर चड उलोवपाक वचना. पुणून लोक जितकी देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा पळय न्हू तेचे पेक्षा प्रायवेट प्रॉपर्टीन दुकानां आसतात. भायली प्रायवेट 90% भायली प्रायवेट दुकानां ते रस्त्या कडेन घालता आनी त्या खातीर चड इन्सिडंटां घडटा. ओके. थँक्यू गौसबाब, तुम्ही ह्या टायम भागात तुमकां आनी एक सांगूंक सोदता की आतां आमची 5 दिसांची जात्रा आज पासून कोला सुरवात जातली. आमी धोंड भक्तां जावं इवन भाविकांक विनंती करता की आज पासून कौलाची सुरवात जातली 5 दीस चलतले सगळे संपन्न जावपाक. तेन्ना सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें, विनाकारण गर्दी करच्यो न्हू. झुंड